कुडतरेच्या शेतकऱ्यांच्या जाळ्यात व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागला। दर वर्सा हे शेतकार शेता खातीर उदक साठोवन दवरतात। एका वटेन शेत रोयतात आणि दुसऱ्या वटेन नुस्तें पोसतात। शेताची लुवणी जाल्या उपरांत साठयल्लें उदक सोडून दितात आणि नुस्तें धरतात। ह्या वर्सा शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळ्ळां। पळयात पुराय बातमी। 2-4 वर्स जाले आतां आमी शेतकार ऑप्शन करताले। 2-4 वर्स जाले आमी शेतकार आमकां दोत्ताय आनी आमी ऑप्शना पयशे आमी हारी करताय। सो दॅट कितें जाता म्हणजे एक टायमार कितें जाता ऑप्शन करताय मरे आमी उदक केन्ना सुकयताय शेत माल जाताय। सो आमी ते म्हणजे शेता लागून मेन इंट्रस्ट पडटा शेताचो। फिजिकल्चर इज सेकेंडरी, मेन इज एग्रीकल्चर। We have to see the interest of the agriculture. So आमगे ते जायचं कमिटी हाय काय हार्ड वर्क करताय पयलीं ऑप्शन जातालें आतां तें ऑप्शन बंद केलें। थोडो तें 4 वर्स जालीं आमी न्यू ब्रीड घाताय। फिशरीसा डायरेक्ट फिशरीसा एग्रीकल्चरान घेवन ब्रीड घाताय आनी हें करताय आनी सगळीं शेतकार आशिल्लीं म्हणटा मातशी उमेद येता। कळ्ळें तुका? सगळ्यांक बरे भाशेन खावपाक मेळटा, नुस्तें खावपाक मेळटा आनी पयशे मेळटाय। जे पळय कोण ऑप्शनां करता तितले आमी दिताय।